ग्रेस फॅमिली, कशाय तुम्ही सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण, आनी आमी बी सगळीं बरी आहाय, फीट अँड फायन. ओके, आनी आज जाल्या हिंगा मॉर्निंग, आनी अनायरा गेला स्कूल, एशली गेला कामा, आनी घरा आहाय फकत हांव आनी अलिया आजून न्हिदलो हा. ओके, आनी थंय बसून व्हिडिओ एडिट करतालें. आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक. ओके, तुमी अनायरा आनी तेगे डाडागे रील हितू लायक केल म्हूण, कमेंट केल म्हूण बरें. थँक्यू वेरी मच. आनी नेक्स्ट हांव अलियागे रील घातलें सेम सॉंगाचे नाच रे. ओके, चोयाय. ओके, बेस्ट डांस केलें तेणें, सारकें डॅन्सर आमगेलें अलिया. ओके, तोय रील चोयाय तुमी, शॉर्ट्स घाता हांव ऑन यूट्यूब आनी इंस्टाग्रामाचेरूय बी रील घाता हांव, सो चोवपा विसरो नाकाय. ओके, आनी आतां चोय वयता हांव आतां रांदपाक. आनी आयज हांव चिंत्तालें बरें स्पेशल करपा अनायराक प्रॉन्साची रेसिपी. ओके, दाखयता तुमकां हांव कितको करतें, सिंपल रेसिपी. ओके, बट अनायरा हॅप्पी जातलें हांवें तेशको केलें म्हूण, सो दाखयता तुमकां हांव कितको करतें. ओके, प्रॉन्स रेसिपी. आनी नॉर्मल शीत रायस करी करतलें. आनी रातीको हांवें ब्लॅक चना फुगो घालून उदकां, सो गोडे ब्लॅक चना भाजी करतलें. ओके, तें करतलें. आनी कांय ना, तुमी सांगाय वेदर केस आहा गोंयां. चोयल्लें न्यूजाचेर चोयलोलें पावस पडटा बोर. हिंगाय वेदर सेम आहा, मोदें पावस पडटा, बरो पावस पडटा. मोदें सारकें डस्टी विंड येता सारकें, आनी सॅन्डस्टॉर्म एसो, आनी मोदें वारें मारता बोरें सारकें. हिंगा वेदर सारको डिफरंटूय असो, सांगो जायना केदों कितें जायत तें. सो तेश कोन्न सडनली वोत येतोलें, सडनली गर्मी, सडनली थोंडाय. सो येस, आनी अशी कोमाय भुरगीं बोर पडटाय, वेदर सारको स्टेबल ना. ओके, सो दाखय तुमकां आयज रांदपाक कितें करतें. आनी आयज हांव कोत्ता इचोय सुंगटांची आनी भेंड्यां कोडी. ओके, खोण मारलें हांवें, आनी आतां हांव घातां कोडये मसाला रेडी केलो तो चोय. ओके, सगळो घाता आनी मागीर दाखयता तुमकां. चोय सगळो कोडये मसालो घायलें. ओके, आनी आतां हांव हितून घातां तेच मिक्सरा मसाला जाल्यार तितून उदक घायल्लें, उदक घातां आनी मिक्स कोत्ता. उदक घायलें आनी आतां हांव चोय मिक्स कोत्ता. बरी जाल चोय कोडी. बरीशी जाल्या. चोय सुंगटां आनी भेंडे मातशें शिजोवन दवरता. तुम जात जाल्यार हितून तुमकोडे भिंडासोल आहाय जाल्यार हितून भिंडासोल घायल्या न्हू आनी बरो लागता. ओके, बट हांव मातशें घायना बिकॉज भुरग्यां मातशें तोंडी आहा न्हू, सो तेका लागोन भिंडासोल घायल्यार बरी आंबट आंबट जाता. ओके, आनी एक चिली घालपा जाता जितेली, आनी टेस्ट येता. सो आतां हांव बंद कोत्ता आनी शिजोवन दवरता. आनी चोय जाल मुगेली कोडी रेडी, सुंगटां आनी भेंड्यांची. चोय हांवें हितून मीठ घायल्लें. ओके, चॅक कोराय मीठ. चोय बरें जाल चोय सुंगटां आनी भेंडे. तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार हेची करीची म्हाका कमेंट कोराय. ओके, हांव नेक्स्ट टायम घातलें. आयज मातशें म्हाका उबूच जालो रांदपाक, सो हांवें फास्ट केल्लें. कित्याक अनायरागे इस्कला टायम जाता न्हू रोकडो येवपाचो, सो तेगे जेवण रेडी करूंक पडटा फास्ट.
ओके सो आतां हांव गॅस बंद करता. आनी आतां हांव करूं वयता प्रॉन्स, तंदुरी प्रॉन्स. हांव घालता 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके, टर्मरीक, मुको तंदुरी मसाला आसलेलो तो घालता थोडोसो, थोडोसो लॉलीपॉप मसाला आनी रायस फ्लावर घालपाचो. मातशें क्रिस्पीनस येवपा ताका. आनी 1 लेमन पीण घालपाचो आनी हाचोय लिंबू पिठा. ओके आतां हांव तें सगळें मिक्स करता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके हाचोय मिक्स केला हांवें आनी कर्ड घायलें. चोय आतां हांव मिक्स करता. आतां हांव दवरता मॅरिनेट करपाक एक 20 मिनट्स, मॅक्स 20 मिनट्स ऑर हाफ एन आवर. ओके आनी मागीर दाखय तुमकां हांव तें कितको फ्राय करता तें. ओके सो आतां हांव ही प्रॉन्स न्हू हेचो हेका स्टिक्स, त्यो बॅम्बू स्टिक्स. ओके हे बॅम्बू स्टिक्स हांव आतां अशें करून घातलें. ओके आनी तितून घातलें हांव ऑनियन दाखयता तुमकां कितें करता तें. ओके सो हांवें अशें करून एक करून दाखयलें तुमकां. अशें करून ती प्रॉन्स ताका घालपाची आख्खी, एक ऑनियन, एक हितून तुमी कॅप्सिकमूय बी घालपाक जाता. ओके बट हांवें ऑनियनूय घायला. ओके सो हेचो हांवें त्यो अशें करून घायल्यो ते स्टिक्साक, बॅम्बू स्टिक्साक, आनी हांव तें ऑयलान घालून फ्राय करतलें. ओके चोय हांवें घायलें तें तेल घायलें आनी कढीपत्ता घायलें आनी चोय हांव आतां फ्राय करून दवरले प्रॉन्स. ओके स्लो गॅसीचेर थोडे आमकां ते यू नो चड फ्राय करपा नाका, ओवर करपा नाका दिसतू. ओके सो ही चोय जाली दिसतू फ्राय. हांव थोडी फ्राय करूं आसना. ओके आतां हांव ती काडटलें आनी हेचे ग्रिलाचेर घातलें. ओके सो अशें करून हांव तें ग्रील करतलें उज्याचेर. चडूय न्हू मातशें. ओके सो हांवें चोय टर्न केलें. चोय बरें ग्रील जालें प्रॉन्स. वाव सो ते सायडीनूय बी अशें करून ग्रील करता. कोणाक ग्रिलर बी आहा जाल्यार बेस्ट, बट म्हाका ग्रिलर ना सो जुगाड असलो लावपाक पडटा. ओके सो डन. ओके सो हेचोय केला हांवें प्लेटींग म्हगेले प्रॉन्स तंदूर फ्राय आयज. सिंपल रेसिपी. ओके ही स्पेशल लायक भुरग्यांकू लागून अशें केलां. ओके तुमी जाय जाल्यार हितून कलर एड करूं जाता, एक्स्ट्रा तुमकां तेश को तंदुरी स्टायल जाय जाल्यार. ओके सो इट्स केस जाल ती सांगाय म्हाका मुगे रेसिपी आनी मागीर दाखयता तुमकां हांव अनायरागे रिएक्शन. अनायरा येयली मुठी. ओके इचोय केला हांवें आयज ब्लॅक चना भाजी. हेचे सिंपल वे केल्या. ओके वेरी हेल्दी ते चना यू नो विका एक पाटोरी खावपा जाय बेस्ट हे. सो आयज हांवें हें केलें ब्लॅक चना भाजी. Hi friends, I'm Dunga and nail polish dagoitai. हय चय अलिया नेल पॉलिश लायल्या चय कलर नेल पॉलिश चय आहे तांकां. हांव कुकींग कोत म्हळ्यार चय सोनाडीपणा चयला न्हू. आ ही मामा कुकींग करूं दिना ही नॉटी गर्ल्स. आनी ऑनियन कट करता दोना चय हेगे नोजी रेड जालो दुकां जोऱ्यो. बाबा ताका आतां नायरा मेळना न्हू तें सॅड जाता. एकलें हेट न्हू तेंक रुमाक सो ताका खुंयच्या कलर मेळ्ळा आनी तेणें चोय कितें केलें तें नॉटी गर्ल.
सो फ्रेंड्स याचं आता स्कूलचं येयलें आणि आयज सायन्स डे आलेलो सो हांवें दांत केलाय ऍक्टिव्हिटी आलेली आवय होरे दांत एश मरे कोणाले रिअलिस्टिक ही मॅम सांगता ओय रिअलिस्टिक दिसता ओय तुगले रिअलिस्टिक दिसता हुई वाव हे आलू गे तीत रे हे मग डाळ्यो आणि हे सगळे तीच वाव व्हेरी गुड तू आर्ट करपा बरो हा न्हू रे आणि फ्रेंड्स ती ऍक्टिव्हिटी कोणचं वांगे युनिफॉर्म आवय युनिफॉर्म आसतात कित गो तुगेलो पिझ्झा आवाज येता म्हाका वय ते हेटाले गेम आणि हेचय तुका दांत उडय नाका माझ्यो पाजा पाना ओके बेस्ट आयडिया व्हेरी गुड तर सामान दवर तुगे दांत आई मुगे दांत न्हू ते चेगे दांत ते हय आनी आयज स्पेशल कित केलें चल बेगीन हांगा काड हात पांय धुय फेस वॉश कर आनी यो जेवपाक चल स्पेशल सो इचोय हांव आतां कोता आनी रागे प्लेट रेडी असो रायस घाता आनी इचोय घाता भाजी ओके ब्लॅक चना भाजी केलो ती हांवें आणि करी आणि इचोय प्रॉन्स आणि भेंड्या करी भेंडे घालया भेंडे लायक जाले तेका ओके इचोय रायस करी चना भाजी ब्लॅक चना आणि याचे प्रॉन्स घालते का आणि इचोय झाली अनायरा गेली आयस जेवणाची प्लेट रेडी राईस भेंडे आणि प्रॉन्स करी ब्लॅक चना भाजी आणि प्रॉन्स तंदुरी फ्राय झाले अनायरा आपयता आता ओके आनू यो बाबा जेवपाय आयज फेवरेट जेवण गेले चल रे किती सदा जेवण आयचे किती हॅपी तेचंय जेवण मुगे फेवरेट हय बस बस ओके सो सांगा आयज कित केलें तें चण्या भाजी चणे आवय केसो ती ब्लॅक चना भाजी ती ब्लॅक चना भाजी आणि भेंड्या कढी भेंडे अँड प्रॉन्स करी आणि हे कितें सांग प्रॉन्स तंदूर फ्राय तंदूर फ्राय येस ओके चल जे आता स्वतः जेता पहिला हांवें ट्राय करता एक्सायटेड हा ते हाचे बेस्ट आहा बेस्ट हा निशा टेस्टी मामा सारखे चना चना हेल्दी फूड आयज हा सगळे बेस्ट आसा की म्हाका केल्याक चला चना ओके चल जे आता आलू बरयता आलू कित कोत हांव नको पिझ्झा करता हय चल हांव वयता जे ओके एन्जॉय युअर फूड थँक्यू बाय बाय सारकें बाय जे जे आख्या फिनिश करून दाखय म्हाका प्लेट हय ओके आणि याचे आलू बेबी म्हाका कित कोत रे आलू पिझ्झा पिझ्झा कोत वाव चला दोन्ही बेस्ट गाय दाखय रे बेस्ट पिझ्झा मरे तुगेली बटरफ्लाय पिझ्झा वाव कितको खावपाची स्पुनान खावपाची हा
डाडा लव करपी डाडा येईल हुई सो या तांकां दोगांक डाडा कितें घेवन येयल रे डाडा कितें हाडा खावपा केक हाडल्या ती म्हाका हा ती म्हाका हाडल्या अले गुड गर्ल गुड गर्ल ते आलो तू कोणाले रे आणि दादा सो इचोय म्हाका ऍशली चीज केक घेवन येयला मगे सारकी फेवरेट म्हाका लायक जाता तेंगे हॉटेलांत चीज केक यू नो बरी लागता आनी ती फ्रुट्स बी घान यमी ओके सो आतां हांव एन्जॉय कोता चीज केक आनी मागीर मेळटा तुमकां